अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव उशा जरावकर। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान येवकार। दिसभरात कितें घडलें, राजकीय सामाजीक मळार खंयच्यो घडामोडी जाल्यो हें आमी तुमकां न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान बारीकसो नियाळ दितात आनी ज्यो बातम्यो आसात त्यो विस्तारान तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटात। पयलीं आमी वचुया सुशांत गांवस हांचे कडेन, तेंचे कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। सुशांत, साजुदी आर्यल वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जो घातिल्लो ताचें उक्तावण आयज आशिल्लें आनी हे उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री सुभाष फळदेसाय थंय हाजीर आशिल्लो। उक्तावण बीन करून आयलो आनी ते पुतळो घालपा वयल्यान थंय कितें तरी कोफुसांव सुरू आशिल्ले, तो आयज बरोच बोवाळ जालो। जे थळावे लोक आसले तांच्यांनी मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर फाटल्यांतल्यान माती शेवटून मारली। हाच्या वयल्यान तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली। पुलिशेन थंय लाठीचार्ज केलो आनी उपरांत थंय बरोच बोवाळ जालो। 2 ग्रूप आशिल्ले, तो एक म्हटल्यार थंय कोणे तरी शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपाक जमीन दिली आनी ताच्या आदाराचेर एक पार्टी सांगता खंय आमी थंय पुतळो घातलो। दुसरे म्हणटात की तुमी ती इल्लिगल लँड फिलिंग केली आनी थंय तो पुतळो उबारलो, असो विशय चालू आसा। ही सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली तुमकां 7च्या बुलेटिनान। दुसरी आनी एक म्हत्वाची बातमी की अंजून कांयसू पंचायत वाठारांत जी इल्लिगल बांदकामां आसात, इल्लिगल बांदकामां म्हणजे CRZ रेग्युलेशना अंतर्गत जी बांदकामां आशिल्ली ती मोडून उडोवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो आनी थळाव्या लोकांच्या कोतान ती म्हणटात की आमी आतांच हांगासर रावनात, म्हणजे दर्यावेळेर जे लोक रावतात ते आमी आतांच रावनात, पोर्तुगीज तेंपा वयल्यान रावतात। जेन्नाच्यान विदेशी पर्यटक गोंयान येवपाक लागिल्ले तेन्नाच्यान आमी थंय धंदो करून रावतात। सो सरकारान आमची थळाव्यांची बाजू लक्षांत घेवन जो CRZ रेग्युलेशन झोन आसा तातूंतय मातसो बदल करचो आनी आमकां थाकाय दिवची अशें लोकांचें म्हणणें। आयज ही मागणी घेवन तांच्यांनी आंदोलन केल्लें आनी सगळीं जी वेवसायीक आस्थापनां, हॉटेलां, रेस्टॉरंट, बार म्हणा किंवा शॅक म्हणा ते तेंच्यांनी बंद केल्ले आनी थंय आंदोलन केल्लें आनी हें आंदोलन तेंचें आयज दिसभर चालू उरतलें। हाचेर सरकार कशे पद्दतीन भुमिका घेता ती पळोवची पडटली। ही तुमकां सविस्तर बातमी आहा ती पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। सुशांतान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा, तूं मुद्दम त्यो विस्तारान 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो। आतां आमी वचुया ऐश्वर्या कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। ऐश्वर्या, आयची जी बातमी आसा ती गोंय महाराष्ट्राच्या शिमेर आशिल्ले एक्सायज चॅकपोस्ट तो सद्या बाबो स्थितीत आसा। सो तो बेगून बेग दुरुस्त करचो अशी थंयसरल्या लोकांची मागणी आसा। तशेंच म्हणजे हेजेर चंद्रकांत दोतोर आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलां की तेजो आतां बेगी बेग दुरुस्त करून दितलो अशें ताणें आश्वासन दिल्लेलें आसा। आनी दुसरी जी गजाल म्हणजे आयज छत्रपती शिवाजी महाराजांची 350वी शिवजयंती, सो ह्या निमतान पुराय गोंयांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो, तशेंच रॅली बिली जाली। हेचेरूच एक सपोर्टिंगाक एक मडगांवां एक अशी मडगांव MMCन एक घडणूक घडिल्ली आसा की थंयसर तांकां सरकारान की पुराय गोंयांत शिवजयंती साजरी करपाक सगल्यांक आदेश दिल्लो। सो ते पूण कितें जालें थंयसर एक अशें जालें की आयच्या दिसा तेंच्यांनी समिती वेंचून काडला आनी हेचो जी समिती कित्याक आनी कशें कितें जाली जी तुमकां ज्यो बातम्यो आसा त्यो तुमकां 7 PM लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो। ऐश्वर्याने आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा। आतां आमी वचुया दिप्ती कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। दिप्ती, समेस्तांक शिवजयंतीची उर्बे बरीत परबी। आयज शिवजयंतीच्या निमतान दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलान, जाचें नांवूच छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अशें आसा,
थंय सोरो विकपाक परवानगी जी दिल्ली पळय त्या निर्णया आड आदलो नगरसेवक जो आशिल्लो भगवान हरमलकार हाणें एक दिसाचे उपोशणाक तो बशिल्लो, मात तो उपोशणाक बसले थोड्या वेळा उपरांतूच पुलीस आयले आनी ताका थंयसरल्यान तांणी उबारून व्हेलो. तशीच आयची दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार हणजूण कांयसू गांव बंद हें आंदोलन चलतालें आनी ह्या आंदोलना वेळार थळावो आमदार मायकल लोबो लोकां कडेन चर्चा करतालो तेन्ना एका प्रश्ना वेल्यान आजीचो सुप्रिमो मुखेली मनोज परब आनी मायकल लोबो हांचे मदीं भाचाभाची जाली. एक्झॅक्ट कितें जालें नेमकें हें तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटलें. दिप्तीन आमकां कांयसूची बातमी सांगलेली आसा आनी जे तुमकां नेमकें कितें जालें तेंचे मदीं भासाभास ही तुमकां 7 बुलेटिन मुजरत पळोवची पडटली. आतां आमी वचूया रश्मी कडेन. रश्मी, उषा, आयची आनी एक बातमी म्हणजे सिवरेजीचें काम जे सेंट्रल पणजी अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालू आसा ते पळय 31 मे पुराय जातली अशी माहिती MD जो आसा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाचो तेणें दिता म्हणून करतले म्हणून सांगला. म्हत्वाचें म्हणजे स्मार्ट सिटीची कामां सगळे कडेन चालू आसा आनी रस्ते फोडले जावं आनीक कितें वेगवेगळे प्रॉब्लम्स आमकां दिसतात. लोकांकूय हेचो त्रास जाला. पणजी धुल्ल्यान माखले जाल्यार बऱ्याचशा जाग्यांचेर अपघात जावपी अशे ते थोडे स्पॉट तयार जाल्यात. सो अशे जायते स्पॉट तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले आनी ते जाता तितले बेगीन ते काम फास्ट जातले अशें आमकां MDन सांगलां. सो ही बातमी तुमकां सविस्तर बातमी पळोवंक मेळटली आयच्या 7 बुलेटिनान. रश्मीन आमकां म्हत्वाची बातमी सांगलेली आसा ती म्हणल्यार आतां स्मार्ट सिटी लागून कितले त्रास जातात पूण खंय तरी कामाक आडमेळे येयत आसता पूण एकादें तेमी आश्वासनां दिल्या की बेगीन काम पुराय जातलें. पळोवया आतां केन्ना मेरेन जाता तें. वचूया गौरीशा कडेन जाणून घेवया. हॅन्ले पासवर्ड इंडेक्साची वळेरी जाहीर जालेली आसा जातूंत वेगवेगळ्या देशांचे जे पासपोर्टाचो दर्जो आसा तो कळटा की खंयचो देश कितल्या नंबराचेर आसा तो. सो हातूंत फ्रांस जो आसा तो पयल्या नंबराचेर आयिल्लो आसा. त्या बरोबर भारत जे आसा आमचे इंडिया तेची एक पातळी देंविल्ली आसा. पयलीं आमचो भारत जो आशिल्लो तो 84व्या स्थानाचेर आशिल्लो, आतां तो 85व्या स्थानाचेर आयला. पूण आश्चर्याची गजाल अशी आसा की पयलीं आमकां 60 देशांनी विदावट म्हणजे विजा आमकां फ्री मेळटालो, आमकां विदावट विजा भोंवपाक मेळटालें 60 देशांनी. पण आतां 62 देशांनी आमकां विदावट विजा भोंवपाक मेळटा. ताका लागून ही आश्चर्य करपा सारकी गजाल आसा. बांगलादेश जो आसा तोय आमच्या सारकोच एका नंबरा वयल्यान घसरिल्लो आसा. मात मालदीव्स जे आसा ते आपल्या स्थानाचेर आसा, ते 58व्या स्थानाचेर आसा. मालदीव्स जे आसा ते 96 देशांत तांकां भोंवपाक मेळटा. आनी जो पयल्या क्रमांकाचेर फ्रांस आसा ताका 194 देशांनी विदावट विजा तांकां भोंवपाची परमिशन आसा. असो पासपोर्टाचो दर्जो थारावपी हॅन्ले पासपोर्ट इंडेक्स आसा. गौरीशान जी बातमी सांगल्या ती तुमी मुजरत टॉप 25 पळोवची. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार कुडचड्यार जे बस स्टँड आसा तेच्या कुशीकच गटार तुबून आसा आनी थंयच एक देवाची घुमटी आसा. त्या देवाच्या घुमटे मेरेन ते पुराय जे गटार आसा ते तुबलेले आसा आनी थंयची जी दुकानां आसा तांकां त्या दुशीत उदकाचो त्रास जाता, तशीच जळारां जी आसा ताचोय त्रास जाता. पालिकेन हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग ते गटारां नितळ करून दिवची अशी मागणी जी आसा थंयच्या दुकानदारांनी केल्ली आसा. तशेंच आमच्या सब एडिटरांनी आनी रिपोर्टरांनी ज्यो बातम्यो सांगल्या त्यो विस्तारान तुमी 7 बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव उषा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब